ह्या घडयेक गोंय एक कठीण परिस्थितींतल्यान वता। कोविडाची जी महामारी आसा ती खूप आता पसरिल्ली आसा आनी खुबश्या गोंयकारांनी आपले फॅमिली मेंबर्स मित्र मंडळ हे गमयल्ले आसा। तांच्या दुख्खान हांव सहभागी आसा। गेल्या त्या 8 दिसांक सुमारे 160 आमचे गोंयकार भाव भयणी हे कोविडा लागून आमी गमयले। कोविडाची जी पॉझिटिव्हिटी रेट आसा ते सुमारे 34 ते 35% आसा, वाडत चल्ली आसा। तो साधारण तीन पैकी एकटो पॉझिटिव्ह आसता कोविडा लागून। आनी ह्या वेळा कोविडाच्या लागून ल्हान तरणाटे भुरगे 25 वर्सांचे 34 वर्सांचे ताणे सुद्धा आपलो जीव गमयल्लो आसा। तेन्ना हो वेळ आसा की लोकांनी काळजी घेवपाची आपली स्वताची। हॉस्पिटलांनी बेड अवेलेबल ना, आयसीयू फॅसिलिटीन व्हेंटिलेटर ना, आनी लोक आता ट्रॉलीचेर जमनीर सुद्धा न्हिदता आनी एक गव्हर्नमेंट फॅसिलिटीन तर नाच, प्रायव्हेटानू ना। अशा वेळेक ही सगळी निष्काळजीपणां जी केली सरकारान, तो मुखेलमंत्री आनी ताचे वांगडी मंत्री हे जबाबदार आसा। तुमकां आयचीच गजाल सांगता। काल मुखेलमंत्रीन सांगलें की खंय गर्दी करपाची ना, खंय लग्न सुवाळो म्हणा, खंय इनॉग्रेशन म्हणा, अशे जे लोक जमता थंय वचपाचें आमी अवॉयड करपाचें। पण आज सकाळी मुखेलमंत्री दोतोर सावंत तशेंच ताच्या वांगडी मंत्री हे भरघोस लोक घेवन सांखळी हांगा एक ब्रिजाचें इनॉग्रेशन करपाक गेले। एका वाटेन सरकार म्हणटा तिलक उत्सव म्हणून वॅक्सिनेशन घेवपाक जाय, सगळ्यांनी फुडें सरून घेवपाक जाय। पण आयची जी घटना प्रमोद सावंतान जी केली, तो कोरोना उत्सव मनयता हे ताणें सांगचें। कितें वेळ आशिल्ली, हांगा गोंयकार दुख्खान आसा आनी मुखेलमंत्री कसलेच सेन्सिटिव्हिटी ना आनी तो वचून पुलाचें इनॉग्रेट करता ते इतल्या लोकांक आपोबरोवन करता। हो कोविड स्प्रेड इव्हेंट जावचो ना। मुखेलमंत्री मातशी जबाबदारी आसची ही हांव आशा बाळगेतालो, पण ती अजून पर्यंत दिसूना। सगळ्या लोकांचेर तशेंच जे राजकीय पक्ष आसा हांचेर मुखेलमंत्री आरोप करता की ते फक्त क्रिटिकल आसता म्हणून, कसले सजेशन दिना, तांकां सरकाराक सुचोवणी दिना, फक्त क्रिटिकल रावता म्हणून। हांव मुखेलमंत्रीक मुद्दाम सांगूंक सोदतां, आम आदमी पक्षान फाटल्या वर्सा जेन्ना कोविड महामारी आसली तेन्ना सुद्धा आतां सुद्धा आमची प्रत्येक वेळा प्रत्येक जो इन्सिडंट आसता ताचे फाटल्यान आमी सजेशन दिल्लें। म्हजे मुद्दाम हांगा ज्या सरकाराक आमी एक लेटर सुद्धा केल्लें तें आसा म्हजे कडेन हांगा। मुखेलमंत्र्याक आमी बरयल्लें, ओपन लेटर बरयल्लें की सरकारान 5T स्ट्रॅटेजी फॉलो करची। तातूंत ट्रेसिंग, ट्रॅकिंग, ट्रीटमेंट आनी मेन म्हणल्यार टीमवर्क म्हणजे सगळे जे एजन्सी आसा कोविड हाताळपाक, हेल्थ डिपार्टमेंट म्हणा, बाकीचे हॉस्पिटल म्हणा किंवा तांचे वेंडर आसता ऑक्सिजन सप्लाय करपाक, हांचे टीमवर्क आसपाचें गरजेचें। पण हांगा दिसून येता मुखेलमंत्री आनी ताचे हेल्थ मिनिस्टर हांचेच तालमेल ना, हांचीच टीमवर्क ना। दोगूय जाण सोशल मिडियाचेर उलयतात, पर्सनली येवन उलयनात। एकटो म्हणटा लॉकडावन जाय, एकटो म्हणटा लॉकडावन नाका। तेन्ना हाचेर दिसून येता सरकाराक भितर टीमवर्क ना म्हणून। आज जो सरकारान लॉकडावन अनाउन्स केलो हाचें आमी स्वागत करता। आमी सदांच सांगीत आयिल्ले आसा की सरकार कोविड नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट जे ट्रॅव्हलर आसता तांचे कडल्यान कित्याक इन्सिस्ट करना। आमचे बाजूचे राज्य कर्नाटक जावं किंवा महाराष्ट्र जावं हाणें आपली बॉर्डर सील केल्ली आसा। ते आपल्या राज्यांत येवपाक लोकांकडल्यान कोविड नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट मागता। जर कोविड ना तुमकां आमी राज्यांत घेता। आमच्या गोंय राज्यांत हे ओपन दवरिल्लें, कोणी येतालो कोणी वतालो। तेन्ना आज जो सरकारान निर्णय घेतला तातूंत कोविड नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट अजून पर्यंत मागिना। हांव मागता मुखेलमंत्रीन डायरेक्शन दिवचें की जे ट्रॅव्हलर येता तांचे कडेन कोविड नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट इन्सिस्ट करची। तशें आमी सांगत आयिल्ले, आमी सुचोवणी करत आयिल्ले सरकाराक की जे कॅसिनो चलता, नायट क्लब करता, तातूंत कोविड स्प्रेडर आसता इव्हेंट्स, ते खूब लोक जमता।
आणि तातूंत कोविडाची कोरोनाची जी महामारी आसा ती पसरता. आम्ही प्रत्येक वेळा सरकारान निर्देशन हाडून दिले की हे बंद करचें, कॅसिनो बंद करचो, नायट क्लब करचो. इतलो तेंप ताणें आयकलें ना. आज जो सरकारान निर्णय घेतला कॅसिनो आनी नायट क्लब बंद करपाचे, हेच सरकारान 3 आठवड्या पयलीं घेतिल्ले जाल्यार आज जे आमी गोंयकार गमयल्या ते इतली महामारीचो आमकां हानी जावपाची नाशिल्ली.